संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधु तुका हसिता आमचे तुवें वतुल्ल्या सदेऱ्या पासून अर्घा भेटयता दिनवाशी काळजां आपय मोगाळ तूं आमचो जावो राखताय आमकां सदां मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवून संबळ देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो तरेचे मिसाक वचोवंक मिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना तसले सर भावार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा कोविड-19 पिडा कोरोना पिडा परत थोड्या गांवांनी आमच्याच थोड्या गांवांनी देशांनी जायती विस्तारून आसा ह्या संदर्भार जायते जाणांक मिसां घेवंक जायना पिडेस्तांक प्रायवंतांक तशेंच गर्भस्थी स्त्रियांक तशेंच लॉकडावना वरवीं घरच बंद जाल्ल्या सुवातेनी मिसांक वचोंक जायना तसल्या सर्व आमच्या कोंकणी क्रिस्ती भावार्थ्यां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा ह्या संदर्भार तुमचे खातीर विशेश करून मागता आनी प्रती रितीन जे कोणाक मागतान बसयलांचो उडास काडून तांचोय आमी तांचे खातीर आमी मागता तशेंच कियान डिसोजा हाच्या पयल्या वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी देवा करगासान भेटयता हिल्डा पिंटो आनी कुटाम मिरा रोड मुंबई भुरग्याचे देणे जुलियट आनी जेर्वीस हांकां फोग जाल्ल्या खातीर अर्गासान भेटयता हिल्डा पिंटो मिरा रोड मुंबई देवतीन वॉल्टर नोरोना हाच्या आत्म्या मिस्तिता फेलिक्स नोरोना आनी कुटाम कोविड-19 पिडेंतले विलासिनी अभय देशमुख हांकां संपूर्ण गुण केल्ल्या खातीर अर्गा मिस्तिता जॉयस डिसोजा बदलापूर मुंबई कतरतोन सुनानीनाथ बऱ्यान गांवांक पाटी आयिल्ल्या खातीर अर्गामी स्थिता जॉयस डिसोजा बदलापूर मुंबई बरी भलायकी लाभच्या इराद्यान त्रिभुवनाक बरी भलायकी लाभच्या इराद्यान मी स्थिता नॉर्बर्ट डिसोजा बांडूपू नॉर्बर्ट डिसोजा बदलापूर मुंबई तांचे रित्या बसोत आनी आमी समेस्त बसोत जे कोणा मागता मसेलांचो उडास करून तांचे बसोत मागया सांगतास ह्या पुंताडाच्या बऱ्यापणा खातीर पुल्लेपुलाची पकडी आदार दिवन कुमा करतात सांगात दितात ते सर्व बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता सांगात ते मेळया भक्तीन एका काळच्या मनान मेळोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव आसूं मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो सदाकळ्याच्या सोत प्राजीत कळाच्या सोत्या आयताराच्या देवस्तुतीक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता हे संदर्भार मनशाचें खोटेपण मनशाक देवातान पयस करता मनीस उजवाड असो न्ही बगार काळो कसो मोग करूंक लागता ह्या संदर्भार देवूच मनीस जावन येवन उजवाड जावन येवन काळोखांतले आमकां भायर काडटा म्हणल्यार सत आयची देवस्तुती आमकां दिता मनशान उजवाड सांडलो काळो कसो मोग केलो कित्याक ताचीं कर्तवां खोटी जावन आसलीं हे संदर्भार जेजू आमकां उलो दिता पातकी जिविता पाठ करा बरें जिवीत जियेया काळो कसो सांगात सोडा उजवाडाक तुमी वेंगा आनी खंडीत तुमी जियेतल्यात असल्या उतराक खाल जावन उजवाडाचें जिवीत जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवती परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया
तळकाळ सामान आनी पवित्र बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करया. इकडी वर्दोळे दाबया. मोगळा जेजू, तुजें उतर जावन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड. दिवो आमच्या जिविताक, दिवो आमच्या मेटांक, पूण हो दिवो आमी स्विकार करूंक सुकून पडल्या. हो उजवाड आमकां नाका जाल्लो आसा, हाच्या बदलाक आमी अंधकार वेंगलोलो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुमची कामां ती उजवाडांची जावंक जाय, तुमची कृत्यां ती बरी जावंक जाय म्हूण तूं उलो दिताय. पूण सवार पावटी आमची कृत्यां नितीची असताची जाल्ली आसात, वायटाची जाल्लीं आसात. अशें उजवाडाक येवंक आमी भियेल्या. उजवाडाक येवंक साथ जावना. उजवाडाच्या बदलाक कळगसो आमी मोग केल्लो आसा. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. तुमचो संवसाराचो उजवाड आनी आमकांय तुवें म्हळाय तुमी संवसाराचो उजवाड. आमी आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर अंधकारांत आसलेल्या मनशांक उजवाडा सरशीं हाडचें वावरू करूंक तूं आमकां उलो दिताय. पूण आमी तो उजवाड जावंक शकले ना. आमी अंधकार जाल्या. ह्या मुखांतर तुज्या आपोवण्याक आमी तिरस्कार केल्लें आसा, तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन भोगसाणें मागोवन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. एक घडी बरदोळे दांपया. आमच्या घरसां खातीर ते सवां खातीर इराद्यां खातीर एका मानान एका काळसान सोमये लागीं आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमा पातक्यां भोगसाणें दिवन परतून तुजे वेंगेन घेवच्या अपरमीत मोगान तुवें गजापाचो उपाव येवजिलोय. तुज्या पुता जेजूचे कश्ट मरण आनी पुना जिवंतपण अप्रतीम मोगाचो गोट येवचे आसा. ते दबाजीक पास्क परबेंत आमी संभ्रमतां. तर ही परब आवर्तन आनी भक्तीन पाळोवंक उर्बेवंत काळजाचे आतुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचशें कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी, याजक आनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्राच्या खांठल्यांच्या करण्यांची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुजलेमान पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बस्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेची तांकां परत परत सत्राय दिली. कित्याक ताका आपल्या लोकाचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांच्यो केबडायो केल्यो, ताजे सत्रायाचो तिरस्कार केलो आनी ताज्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बचावेची वाट कसलीच नासली. ताणें देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुजलेमाचें पागर कोसळोन घालें, ताज्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तालवारीक सांपडोवन मरणांतल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेलीं आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझराची आनी ताज्या पुतांची गुलामां जालीं.
सर्वेस्परान जेरेमिया उद्देशी सांगिल्लीं उतरां खरीं जावच्याक हें सगळें घडलें. ताणें म्हणलें, पाळूंक नाटलेल्या साबाताचो विशय बोंयक मेळसर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उद्देशी उलयल्लें उतर खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक ताणें आपल्या सगळ्या राज्यान तोंडी आनी बरपी ही आज्ञा प्रकट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान सर्वेस्पराची राज्यां म्हज्या हातीन दिल्यान आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुजलेमांत ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणीय आसा जाल्यार तो जेरुजलेमाक पाटी वचूं आनी ताजो देव ताजे सवें आसूं. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तुका जर हांव विसर, जर म्हजी जीब गरजा, तुका जर हांव विसर, तर म्हजी जीब गरजा. बॅबिलोनाचे नैतडी बसून सियोनाच्या मळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांब दिगरुखांचेर आमची विणी हुमकळून आमी बसतल्या. जर तुका हांव विसर, तर म्हजी जीब गरजा. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेल्ले ते आमचे लागीं गायनां विसरतले. वय आमकां धमकितलेस आपणा कुशाल करून सियोनाचेर एक गीत गाया म्हणून मागतले. जर तुका हांव विसर, तर म्हजी जीब गरजा. तुका जर हांव विसर, तर म्हजी जीब गरजा. सांब पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, पूण अपार काकुळतीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातका वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवे पुनर्जिवान केली. देवाचे दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेल्यांक आमकां ताणें जिवांत उठयली आनी ताचे सवे सिंहासनार बसो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेजू मारिपात आमकां दाखयलेले काकुळते वरवीं आपले कुरपेचे दायज केदे व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी कलीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या येवजनाचो शेवट. ताचेर विस्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्ले फुकट देणे जाल्ल्यान तुमचे वमटी सफल म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. वय आमी देवाच्याच आतांचे काम क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरे आदारण जियेचय म्हूण सुरवेतावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यात. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया.
देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतलेल्या सासणाचें जिवीत मेळच्या. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू निकोदेमाक सांग लागलो, जशें मोयशेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतलेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतलेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगर ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक देखतेल्या पुताक सतमंतलेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाय म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण तो स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तें सापणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचें उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, विलपी रिमेंबर्साची थोडी पदां आयकल्यार खोट्या संवसारा विशांत थोडी संगती तो आमकां सांगता. एका पदान तो म्हणटा, आयचो संवसार फडकिरो तूं बेरो जायनाका म्हणटा तो. आनी एका पदांत 4 दिसांचो संवसार कितलो उरता, सर्वेस्परान फुंकल्यार सकला पडटा म्हणल्या विशयांत तो सांगता. आनी एका पदांत संवसार जाला आतां येमकोंड आनी मनीस जाला देवसार म्हणटा तो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, समाजेंत जावचें खोटेपण अनित अन्याय ह्या दिश्टींत मोतीन दवरना. खोट्या संवसाराचे उल्लेख आमचो भाव मनेस्त विल्फी रिमेंबर्स करता. हें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता. आधुनीक संवसारांत ती सताक वाटना, नितीक जैतना म्हणलें आमी समजता. खंय गेल्यार फट फट फट, खंय गेल्यार अनित अन्याय हें सगळें रास करता. अनिती मुखांतर, अन्याय मुखांतर, फटी मुखांतर जैतपणाचे जायते जण ह्या संवसारांत आसात. तशें म्हणटाना अनित असत अन्यायी सगळें जिखतना आमी अशें चिंतूंक जायना. सत ना म्हणून चिंतूंक जायना, नीत ना म्हणून चिंतूंक जायना, देव ना म्हणून चिंतूंक जायना. सत आसा, नीत आसा, देव आसा, सगळें आसा, पूण मनीस मात्र सताक सांगात दिना, नितीक सांगात दिना, देवाक सांगात दिना. देवाचें उतर आयकना, देवाक पयस दवरता हें आमी समजूंक जाय. सत जे कितलें अनीत आसा ताच्या घिसडीत वपान सत आसा, जे कितलें असत आसा ताच्या घिसडीत वपान सत आसा, जे कितलें अन्याय आसा ताच्या घिसडीत वपान न्याय आसा. पूण न्यायाक, सताक, नितीक सांगत दिवचे व्यक्ती मात्र मस्त उणे जाल्यात. देखून संवसार असो जाला म्हणल्यार चिंता आमच्या मतींक येवंक जाय. म्हणजे मग अशा भावानो भयणीनो, आयच्या देवस्तुतेंत असलेंच चिंताप देवाचें. देवानो संवसार सतासो, नितीसो, मोगाचो
सेवेचो आनी एका रितीच्या बरेपण असो जावन रचलो. सत नीत आनी बरेपण ताचें तें आसलें. त्या दिश्टेन संवसार रचलो, मनशाक रचलो, ताचें तें सगळें बरेपण घालें आनी सगळी जाणवाय दिली, बुदवंतकाय दिली. पूण ह्या मनशान ताची जाणवाय, ताची बुदवंतकाय सगळी खोटेपणाक वापरली, स्वार्थ खातीर, आपणा खातीर ताणें वापरली. आनी ह्या मुखांतर तो देवातावन पयस गेलो, सतातावन पयस गेलो, नितीतावन पयस गेलो, न्यायातावन पयस गेलो आनी अशें अनितीचो, अन्यायाचो आनी असताचो मनीसो जालो. देखून देव सुरसुरलो, मनशाक रचल्या पासत देव सुरसुरलो, मनशाक दिल्या जाणवया पासत, मनशाक दिल्या स्वतंत्र्या पासत देव सुरसुरलो. ताका बेजार जालें आनी मनशाचो नाश करूंक ताणें येवजिलें. नोयाच्या काळार 40 दीस आनी रात बुडतुकल दांड ताणें संवसाराचो नाश केलो. उरलेल्या नोयाच्या कुळयेन परत देवाचो मोग करच्या बदला देवसराचो मोग केलो. उजवाडाचो मोग करच्या बदला काळोखाचो मोग केलो. सताचो नितीचो न्यायाचो मोग करच्या बदलाक अनितीचो अन्यायाचो आनी असताचो मोग केलो. देखून देव परत रागार जालो आनी ताणें सदोम आनी गोमोर शहराचेर उज्याचो आनी गंधकाचो पावस धाडून संवसार नाश केलो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, दोन पटी संवसाराचो नाश जालो तरी मनीस सुदरोंक ना, मनीस प्रगतीच्या पावंडाक पावोंक ना. तो बुदवंतकायेन वाडलो जाल्यार, संवसारांत प्रगती ताणें आपणायली जाल्यार देवा थंय दिसली प्रगती आत्मीक वाडावळीची ताची जावंक ना. पूण देवान परत संवसार नाश करचें येवजन सोडून सोडलें. अब्राहमाक दिल्ले त्या बासवणे बराबर देव संवसारांत थंय नाश करचें चिंतूंक वचना. पूण थोडे फावटी चुकोवन पडलेल्या त्या परचेक आपणास अशी पाठी हाडच्या इराद्यान कांय तरी इल्लीशी शिक्षा लावन पाठी हाडचें प्रयत्न तो करता. इस्रायल परसां देवाक संपूर्ण रितीन विसरल्ली. देवाक संपूर्ण रितीन इस्रायल परजेन सांडलो. मोइजे मुखांतर सिनाय पर्वतार 10 उपादेश देवान दिले जाल्यार हे 10 उपादेश तांणी पेटेन दवरले. हे 10 उपादेश पेटेन दवरून बीग गेले. ते 10 उपादेश तांणी वाचले नांत. ते 10 उपादेश तांणी पडले नांत. त्या 10 उपादेशा प्रमाणे जिवोवचे प्रयत्न तांणी करूंक ना. फकत तांणी पेटेन दवरले. त्या 10 उपादेशांक दुंपायले. ते 10 उपादेश काण घेवन एणे तेणें भोवले. ताका वेदी बांदली, स्थानाचो मानाचो आनी घनाचो स्थान मान ताका दिलो. पूण त्या 10 उपादेशा भितरलें आसलें सार आपणाचें कर घेवंक ना. आनी ह्या मुखांतर देवाक ती कंटाळ्याची जाली. देखून लोक आनी याजक देवा थंय विस्वासी रावले नांत. जुदाचे फुडारी देवा थंय विस्वासी रावले नांत. तांणी राष्ट्रांच्या कंटाळ्याच्या करण्यांची देख घेतली. तांणी राष्ट्राच्या कंटाळ्याच्या करण्यांची देख घेतली. देखून सर्वेस्परान तांचो नाश केलो. म्हणजे सर्वेस्परान जेरुजलेमांत पवित्र केल्लें ताचें मंदीर बस्ट केलें. पळया, जेरुजलेमांत पवित्र केल्लें ताचें मंदीर सर्वेस्परान जेरुजलेमांत पवित्र केल्लें तें मंदीर ह्या लोकांनी बस्ट केलें. आदल्या इतर आमी पळयलें, तातूंत पारवे विकताले, कवडे विकताले, दुडवाचो वैवट जातालो. देवाचें घर आसलें तें सोरांचें भुयार केल्लें. उजवाडाचो स्वात आसली ती अंधकाराची स्वात करून घाल्ली. देखून देवान सोम्यान छाबूक काडून मार दवडयलें. आनी तसलें देवाळ आज बस्ट केला, मनशांनी मस्त केला. देखून सर्वेस्परान कितें केलें, तसो क्रोध सोडलो सर्वेस्पराचो, तसो राग सोडलो. कित्याक ताणें आपल्या लोकांचे आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे ताका भोगले. आपल्या लोकांचे सुरसुरे भोगले, आपल्या निर्वासाचे सुरसुरे भोगले. कित्याक देवान धाडलेल्या दुतांक, प्रवाद्यांक तांणी तिरस्कार केलो, तांच्यो केबड्याय केल्यो.
तांचे सत्रे असो तिरस्कार केलो ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली देवाचे उतर तांणी सांडले देवाच्या उतराची निंदा केली देवाच्या उतराक तांणी गेंडे केले ना गुमान दिले ना देखून सुरेस्परसो क्रोध ह्या परजेचेर इतलो पेटलो की कसलीच बाचावेची वाट तांकां नातली कसलीच बाचावेची वाट तांकां नातली प्रद्वारी स्त्री संपडलेली थंयसर कोटीकर्णी करतना संपडलेली तिका सगळ्यांनी फातरांक जिवेशी मारूंक हाडले फातर मारले जायते फातर तिच्या आंगाक लागले पूण तिका एक तरी बाचावेची वाट आसली ती जावन आसली जेजू क्रिस्त त्या बाचावेच्या दरवट्या लागीं ती आयली ती बाचाव जाली पूण ह्या इस्रायल परजेक खोटेपणांत अनितपणांत आसलेल्या देवाचें पवित्र मंदिर बस्ट केलेल्या परजेक कसलीच बाचावेची वाट नातल्ली देखून देवान कितें केलें तांचें तें देवाचें मंदिर म्हूण तें चिंतालें तें काळोखाचें बुयार जाल्लें स्वरांचें तें बुयार जाल्लें तें ताणें भस्म केलें तें नाश केलें जेरुजालेमाचे व्हडले व्हडले फागोर ताणें सगळे कोसळोन घाले तांच्या त्या अनितीच्या रायांच्या रावळेर सगळ्यांक उजो लायलो आनी त्या सगळ्या तांच्या मोलादी वस्तूंचो ताणें नाश केलो अडंबर वैभव अधिकार दुडू भांगार व्हडपण सगळें कितें तांचें हम आसलें सगळें नाश केलें आनी जायत्या अनितीच्या मनशांक तलवारीन संपडोवन ताणें नाश केले मान मुडयले आनी जे कोण तलवारी संपडोवन मरोनात तांकां बाबिलोनाक बंदीन केलें बाबिलोनाच्या रायान दाड घाली इस्रायलाचेर सगळें नाश केलें बाबिलोनाच्या रायान आनी बाबिलोनाच्या राय नबुकदनेझरान तांकां सगळ्यांक बंदीन दवरलें बाबिलोनाक बंदीन दवरलें आनी सुमार 70 वर्सां मुसोर ही परजा बाबिलोनांत रावली बाबिलोनाचो चक्रवर्ती राय नबुकदनेझर आनी ताच्या पुतांच्या त्या कश्टांच्या वळवळ्यांक बली जाली 70 वर्सां पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो थंयसर जेरेमिया प्रवाद्यान परगट केलो एसेकिएल प्रवाद्यान देवाचें उतर परगट केलें आनी थंयसर मरोन गेल्ली परजा परत उठोवचें गेली परत तांकां एक नवाय बरवसो दिवचे प्रयत्न देवान केलें कित्याक कश्टोन तोखून गेल्ल्या कश्टोन वळवळोन ती खंगल जाल्ल्या पश्चात्तापावन फाटीं परतूंक आयटेन जाल्ल्या देवान परत सुकोन गेल्ल्या रुखाक कशें कोंबरो फुटलो तशें ह्या इस्रायल परजेंतय पुडच्याक देवान प्रयत्न केलें देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया थंयसर आमी पळयता नोयेचें कुटुंब परत उदेवून आयलें व्हड जैत रूख जालें लोताचें कुटुंबय परत उदेवून आयलें व्हड रूख जैत जालें इस्रायल परजा अरण्यांत इजिप्तांत आसली फरावराच्या कस्तांक वळख जाल्ली तांची दुर्गत पळोवन मोइजे मुखांतर देवान तांकां आपल्या गांवां काडलें विसरली परजा सगळीं विसरली देवान केल्लें बरेंपण सगळें विसरली पूण देव विसरूंक ना देवाचो मोग तो उणो जावंक ना देवाची काकूळट उणें जावंक ना देवाची कृपा उणें जावंक ना देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जे देवान कितें केलें ह्या मनशा बाचाव करचे खातीर प्रवाद्यांक ते आयकनात नितीगदारांक ते आयकनात न्यायकर्त्यांक ते आयकनात देखून एकच वाट कितें आयचे सुवार्थेन पळयलें कितें म्हळ्यार ताणें देवान आपल्या परजेचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मंतलेल्या कोणाचोच नाश जायना संवशाक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक म्हणून वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारी देव ह्या संवसारी मनीस जावन आयलो मनशा मदें रावलो मनशा मदें जियेलो मनशाक ताणें आपल्या करण्यांनी वाट दाखोवन दिली तुमी कसलें जिवीत जियेचंय म्हणल्या विशीं सेवेच्या मोगाच्या भक्षणाच्या जिविता मुखांतर सासनाचें जिवीत जोडूंक साध्य आसा आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे चलच्या मुखांतर सासनीक जिवीत प्रवेशांक साध्य आसा आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे चला मासा रक्ताच्या कुशे प्रमाणे न्ही म्हणलें सत सोम्यान आमकां दाखोवन दिलें देखून तो म्हणटा तुमी अशी दरवटांतल्यान भितर सर जंय रुंद दरवटो नासागोन पायता अशी दरवटो सर्गीच्या राजागोन पायता देखून तो म्हणटा तुमी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता जाल्यार
तुमचो खुरी सुकलन धरा, तुमच्या खांदार घेया आनी म्हज्या फाटल्यान येया आनी हांव तुमकां सासण्याचें जिवीत दितलो. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, असलीं जायतीं सोम्याचीं उतरां आसात आनी ह्या संदर्भार जेजू आमकां सासणीक जिवीत जोड दिवच्याक आयलो. इस्रायल पर्सा अरण्यांत समकून येताना ती भुकेली, ती ताणेली, मांस खावंक आशिल्ली आनी पोट भरून जेवंक आशिल्ली, उदक पिवंक आशिल्ली, गमत करूंक आशिल्ली आनी तांकां कांयच मेळ्ळें ना. देखून ती मोइजेचेर उपराटली. मोइजेक आनी आरोनाक मारूंक गेलीं, ती फातरावंक गेलीं, देवा विरोध उलयली, देवा विरोध. पळया, फारा वरायच्या गुलामपणांतले देवान तांकां मोगान सोडून फाटीं हाडलेलें, भुकेल्ल्यान तांकां मान्न दिलें, कडपांतलें उदक दिलें, दिसाच्या वेळार वताच्या जाग्यार सवळेचें मोड जावन तो रावलो, काळोखांत अंधकारांत आसतना उजवाडाचें खूब जावन तो रावलो, मांस खावंक आशितना विविध सुकणीं तांकां ताणें फोव केली, सगळें दिलें. पूण जाल्यारय हो देव, हो लोक देवा ते अविश्वासी, हो देवा ते अनुपकारी. देखून तो देवाक विरोध उलयता, मोइजेक फातरावंक येता. देखून मोइजे बियान देवा लागीं रडता आनी तो व्हड देव मोइजेक बचाव करचे खातीर आनी अनित केल्ल्या, वायट केल्ल्या, अनुपकारी जाल्ल्या लोकांक शिक्षा लावच्या खातीर विकाळ स्वरूप धाडटा. विकाळ पळया, आनी विकाळ स्वरूप साबून जायते जण मरण पावतात. लोक भियेता, परतून देवा सरचे फाटी येता, मोइजे सरचे फाटी येता, देवा लागीं उलो मारता, सूख मागता, बोक्षाणें मागता आनी देव मोइजे सांगता पितोळीचो स्वरूप उबार, पितोळीचो. आनी कोण पळय बाबरतान त्या पितोळीच्या स्वरूपात दिसला येतात ते सगळे बाचाव जातले. आनी आज पातक म्हणल्यार त्या विकाळ स्वरूपान मरण गेल्ले आमी, पातक म्हणल्यार त्या विकाळ स्वरूपान साबोन मरणाच्या वळवळ्यार आसचे आमी, मरणाच्यो वडी काडचे आमी, बाचाव जावच्या इराद्यान सरस्परा देवान खुर्सार आपल्या पुताक उबारलो. अरण्यांत पितोळीचो स्वरूप आनी हांगासर आपलो सुपूत जेजूक खुर्सार उबारलो. आनी पातकाच्या वळवळ्यांत, पातकाच्या त्या स्वरूपाच्या माराच्या त्या घासाक बली जाल्ले कोण पळय आसात ते सोम्याक पळयतात, ते बाचाव जातले. सोम्याक पळयल्यान मात्र पावना. म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक जाय. सोम्यान दिल्लो उलो, तुमची पातकी जिणी सांडा बरी खबर सतमाना सरकीची राज्य लागीं पावला म्हणलो उलो आमी पाळूंक जाय. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जिवंक जाय. तो व्हड आमी खंडीत सासणीक जिवीत जोडूंक शकतले. हांव जेजू म्हणटा, मनशान उजवाड असो मोग करच्या प्रास काळोख असो मोग केलो. कित्याक ताची कर्तवां खोटीं जावन आसलीं, ताच्यो करण्यो खोटी जावन आशिल्ल्यो. देखून ताणें उजवाडा प्रास काळोख असो मोग केलो. जेजू संवसाराचो उजवाड, तो जावन आशिल्लो नीत, तो जावन आशिल्लो न्याय, तो जावन आशिल्लो मोग, तो जावन आशिल्लो सेवा, तो जावन आशिल्लो बोक्षणें. हें सगळें लोकांक नाका जालें. उजवाड तांकां नाका जालो, तांकां जाय जाल्लो अंधकार. उजवाड क्रिस्त, अंधकार देवसार. तांकां अंधकार जाय जालो. कित्याक तांची सगळीं कामां देवसाराचीं, खोटीं सैतानाचीं कामां. देखून तीं उजवाड सरशीं येवंक आशेनांत. देखून पिलाता मुखार थंयसर विचारता पिलाता मुखार जेजूक आनी एक बारब्बासाक ते रावयतात. जेजू उजवाड, बारब्बास एक काळोख. बारब्बास एक लुटकार, चोर, खुनीगार. सगळो ताची कामां काळोखाचीं, अंधकाराचीं कामां ताचीं. जेजूची कामां सताची, नितीची, मोगाची, सेवेची कामां, न्यायनितीची कामां ताची, उजवाडाची कामां. उजवाड आनी अंधकार थंयसर आशिल्ले. बारब्बास अंधकार, जेजू उजवाड. आनी ह्या लोकांनी कितें केलें? जेजू पिलात म्हणलो, तुमकां कोण जाय विचारा, हांव तुमकां दितां. पूण ह्या लोकांनी उजवाड तांणी विंचलो ना. उजवाड तांणी तिरस्कार केलो, तांणी काळोख विंचलो. खुनीगाराक, लुटकाराक, चोराक, अनितीच्या मनशाक विंचलो. सताच्या, नितीच्या, मोगाच्या, सेवेच्या, भक्षणाच्या एका भाग्यवंत उजवाडाक तांणी तिरस्कार केलो. पळया कसलें खोटेपण मनशाचें. जाल्यारय देव काकुळदार तो म्हणटा, हांव तुमकां सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर आयलां. तुमी म्हजे सवय जियेसे म्हणल्यार इराद्यान आयलां. म्हाका सतमंतलेल्या एकल्याक सयत, एकल्यासूय नासायना संवशाक, म्हाका सगळ्यांक सासणीक जिवीत मेळच्याक म्हूण हांव आयलां. हीच म्हज्या बापाची खुशी. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांव पावलो एपेसकारां बरोबर म्हणटा, पातका वरवीं आमी मेल्ल्या. वय खंडीत आमी सोम्या तिरस्कार केला, उजवाडा तिरस्कार केला, अनितीची मनशां आमी जाल्या, पातकाचे मनशां आमी जाल्या. जाल्यारय
सोम्याची कृपा आसा बळे सोम्याची कृपा ती आमकां बचाव करता ती आमकां परत सोम्या सरशें येशें करता पळया सोम्याक मारन जिवीशी मार खुर्सरम कळयलो ताचें कडवळ उक्तें केलें थंयसर व्हडलें उदक आनी रगत ती कृपा आनी ती उदक आनी रगत कोणाचेर पडलें ते सगळे मारलेले मनीसय बरे जाले वय ती कृपा स्विकार करूंक आमी तयार आसूंक जाय जेजू जावन आसली कृपा ती जाकेवान स्विकार केली ती कृपा जाकेवान स्विकार केली आनी आमी स्विकार करचें बरें मन आमचें तें आसा जावंक जाय कोण कालतेपणाचो आसा कोण सादेपणाची येता कोण बळेपणाची येता आनी देवाचें उतर आयकूंक देवाची खुशी आपणाच्या जिवितांत जारी करूंक तो ताणयता लालयता तसल्यांक ही कृपा फावो जाता म्हण तें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पदका वरवीं आमी देवा थंय मेल्या पदका वरवीं आमी उजवाड सांडला पदका वरवीं आमी देवाचो मोग विसरल्या पदका वरवीं आमी काळोख विसला सैतानाक विसला आनी काळोखाची भुरगीं आमी जाल्या हे संदर्भात जेजू उजवाड जावन आमचे मदें आसा आपल्या कृपे वरवीं आपल्या जिविता पदकी जिविता पाठ करून बरें जिवीत जिवंक तो आमकां उलो दिता तर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो प्रार्थीत असो काळ पदकी जिविता पाठ करचो बरें जिवीत आदारचो काळ ह्या संदर्भार सुमेची कृपा मागया सुमेची कृपा आमचे ते देवन येवं दी म्हूण मागया जाकेव पदकी आसुल्लो सुमेचे कृपेक आशेतलो आनी ती कृपा ताका ती फावूस जाली कित्याक एक बळ्या काळजान हे बळ्या काळजान कालत्या काळजान सादो आनी बळो जावन सुमे सरसीन तो आयलो पदकी जिविता ताणें पाठ केलें बरें जिवीत तो जियेलो सुम्याची कृपा सदांच ताका फावो जाली आनी अशें उजवाड असो मनीस तो जालो असलेंच जिवीत आमचें जावच्याक सुमी आमकां आदार कृपा दी म्हूण ह्या मिसेच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन उबी रवया तरी एका देवा तें आसुलो आमचो बावर तूं सारया सगळीं आमी सांगता म्हणया सतमानतान देवाक सर्पद्वेदारा बापा सर्गान विरुद्ध विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक तेगल्या स्पुताक आमच्या सम्या जो पवित्रात्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो आमकां मर्येतान जल्मलो 5 वर्गांनी कसो असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला तीन तान जिवांनी मेल्ल्यान ती वर्स करतलो सतवंतां पवित्रात्म्या कातोलीक पुय सभे भक्तांचो एकतार पदकाचें बुकसणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन हो आमचो बाबार्थ हो पुवीस सभेचो बाबार्थ हो सारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता ह्या बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा ताच्या पांयां तळा समर्पिया तुमची सवाप बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या सर्वांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल दिसपट्ट्या जिनियेच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गळसून निस्वार्थपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे तें बरें मौन रस म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक दिसपडते जिनियेंत येवच्या ताळण्यांक आमी संपट नासतना तांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक जी कोण ताळण्याची गुलाम जावन वायटाक संपडल्यांत आनी काळोखाच्या बुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांनी एकामेकाक आदार दिवन शेगुणांनी वाडोवन दिसपट्ट्या मागण्याक आनी एकामेकाच्या संगातपणान जिवंक प्रेरीत कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक मिसाचें बलिदान माध्यम मुखार भेटयतात त्या सर्व वर्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता तांणी आपल्या पातकी जिविताक पाठ करूंक सुमयेच्या कृपेन बरी जिणी जिवंक उजवाडाची भुरगीं जावन चलोवंक आनी सर्गीचा राजा कुशीन पावोवंक आमी हर एकल्यांक फोव कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे ऐक इगडी बरदोळे दांपया जे कोणा मागतान बसयला तांचो उडास करया तांचे बसोत आमी मागया खऱ्या काळजान नितळ मनान बळेपणान गलतेपणान मागता तो घेता तेच भक्तीपणान आमी मागया सर्गीच्या भूमगाळ बापा आमी तुजे मुखार उबारिल्ली मागणी दिन स्विकार करे पातकाच्या खोटेपणा वरवीं काळोखान सांपडिल्ले आमकां तुज्या पुता जेजून उजवाड लाभयलो आपल्या कृपे वरवीं पातकी जिविता पाठ करून बरें जिवीत जिवंक आपोवणें दिलें
सुम्याची कृपा सदांच आमी बगीशे कर ह्या कृपे वरवीं पातकी जिविताक काळो कापाट करणं बरें जिवितांत उजवाड सरशी येवन उजवाडांत येवचें भाग आमकां फोव कर म्हण आमी मागता या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्व सामचे मोगाळ बापा साई जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बाबा घालतो तांचे तुझे बेसा जेजून भेटयलो खुर्सार आपणा आम्हा सर्वांच्या मोगा पासून पेल्यात आमी उदार जावच्या आदार दी तुझी माया मोगा सर्व सामचे मोगाळ बापा काणी जाऊन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालून तांचे तुझे बेसा भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपाक मानतात असलें साव म्हण मागात तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विजातवाक सरस्पर म्हणून घेव देवा आमच्या भोवमोगाळ दयाळ बापा आमकां सासणाची सोडवण हाडटात तीन देणी आमी तुका संतोशान भेटयता बवर्तान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानान वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत बळेपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तारणा खातीर भेटोवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय भोवता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व कळेनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो सरप साबलेल्यांक मरणांतली वाठोवच्याक मोयचें अरण्यान पितूळचो सोरोप उबारलो तशें सेमकोणांतलो सोरोप साबलेले आमकां सासणाच्या मरणांतली निवारच्याक आनी तुजें सासणें जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक कुर्सार उबारूंक अगणित जाणवायन आनी मोगान तुवें येवजिलें बवर्तान ताचे दोळे घालतात तीं मरणाच्या फर्मणाक सांपडनात पूण तांचें तारण जावं तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा देखून समेज तुका भक्तां सांगाती तुज्या जाणव्याचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभव सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता सर्गी तुका जय जय सगळी आमी ती बिगली भोव पवित्र घडी आमी संभ्रमता म्हज्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो जे कितें ह्या पवित्र वेळार आमी मागता तें सगळें आमकां भोव जाता बळेपणान कळते पळान आमची मागणी आमची ते सवां आमची गरजो आमचें जिवीत सम्या समर्पिया उजवाडाचें तें जावं दी म्हूण मागया बापा क्रोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बॉक्साणें मेळच्यात तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतले आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्विस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पप्पा सायबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इस्तगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमर्या देवाच्या माये संगती दिसपती भाग्यवंत सुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. अंतकाराच्या जिविता पाठ करून उजवाडाच्या जिवीत मेंगून दुरूंक देवा स्वादारण कृपा मागून सोम्यान शिकलेले मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां यो तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळण्यान पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली आनी वरांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. देखुनेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शनत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. त्या राजवडकी पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो माया मोग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सगळी आमी ती बिगली हांगा पळया ही समजा सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली. अंतकाराच्या जिविता पाठ करणं उजवाडाच्या जिविता कुशीन आपयता ती सुमयेच्या कृपे वरवीं अंतकाराच्या जिविता पाठ करूं उजवाडाचें जिवीत सोम्याक वेंगोवंक जेजू आसा आमकां आपयतना ताचे जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सहभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फोवना पूण तुजे कसुत्रां म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडे रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन. म्हाका भावना भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळवो जेजूचे मांस आनी रगत उंडे आनी वायना रुपार आमकां सेवंक जायना असल्या संदर्भार आत्मीक रुपान सोम्याक आमचो करून घेवचे प्रयत्न करया. पत्रेक असो कुमगार आमी सेवया.
pilo hari ek munis tum sopelo moker jak dita havuro mokoru ekamekaso somya tuve keloi toso sevak sauncha pelyaso somya dardi kurpeso mokoru ekamekaso somya tuve keloi toso sevak sauncha pelyaso somya adardi kurpeso प्रार्थूया बोदयाळ बापा तुवें संवसारांतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुता तुवें दिलोय हो मोग आनी आमी दिनवासी काळजान उळकून घेता हांव आनी खुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुना जिवंतपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पवय म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मुगळ भावानो भयणीनो भोव भक्तीपणान खऱ्या काळ सामनान एमिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां देव बरें करूं म्हणून मागता प्रती रितीन देव बरें करूं म्हणटा भाव मॅक्सी बोवा पुरब्याचें संगीत दिल्ल्या तुका काळजांत देव बरें करूं वाचप वाचूंक आदार दिल्ल्या भयण विल्माक आमी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या मिसाची मांडावळ घालून वर्त्या रितीन आमकां सहकार दिता भाव जॉयसन तुजो मनोवरवीं उपकार वावरता ही मिसाचें बलिदान चित्रीकरण करून तुमच्या घरांनी मात्या मुखांतर पळोवच्या दिशेन निस्वार्थीपणी वावरतात दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसो प्रबंधक मनेस्त विनोद गंगवळ्ळी अविनाश गंगवळ्ळी आनी सगळ्या कुटुंबादारांचो मनपूर्वक उपकार वावरता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भावानो भयणीनो फाटल्या थोड्या दिसान जावन आमच्या इस्कलाच्या त्या उदरगते खातीर कुमके खातीर आदारा खातीर कांय तरी हांवें फुलनी फुलांची पाकळी दिवन कुमक करूंक हांवें उलो दिल्लो कांय थोड्यांनी आमकां स्पंदन केलां इल्ली कुमक केल्या पण तुमी कुमक करूंक उलो दिता व्हड व्हड न्ही इल्लें इल्लें कांय तरी करिस्माच्या काळार त्याग उपास करून उरलेले ह्या बऱ्या वावरा खातीर दिवंक भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आदार दिवंक मनपूर्वक रितीन तुमकां हांव विनंती करतां ह्या संदर्भात आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता अकावंट नंबर हांगासर डिस्प्ले जाता ताका तुमी धाडयेत तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं आतां आमी सगळीं देमी घालया सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयटीन जावया सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वसून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वडुपकार जियेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी जियेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो हांव गायनांनी एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगन एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगना जियेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटान संपतलो हांव गयानांनी मोगाळ पुता सोमे भगीन कृष्णाचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या अंतस्पनांतले पक्षांनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.